हे टॉय जे असलेले ओपन केला आणि बरो न्हिदला पळयता आनी ताका तो पांय मारता हांगासर न्ही तेव्हा मागीर म्युजीक येता हे पळयात हांगासर पांय मारले न्ही ते म्युजीक प्ले जाता सो हें असलेले 0 मंथाचे ताका लागून हे ओपन केले आमी आनी बाकीचे 3 आहा ते सगळे 2+ आहा ते इश्वीक हाय म्हण इश्वीक हाय म्हण सगळ्यांक ओग्गी आयकता तो आनी हांगासर न्ही मिरर आहा हे पळयात इश्वीक हाय म्हण सगळ्यांक हाय खंय हा तुमकां म्हटलें न्ही हा बरो पळयता उग्या न्ही सो तो घातला हांगासर खेळोनी म्हटलें नाल्यार फक्त न्ही घेवन बस म्हणटा हय मातशें सकयल दवरले रडटा आईज तो रडोंक ना पळय खेळटा तो खेळ खेळ आं हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा तुमी आमी सगळी बरी आसा आनी आयज भायर वेदर सामको बरो आहा पावस ना दाखयत तुमकां पण आयज ना पण तेवटेनी काळोख जाला येतलो आतां हे पळय मातशें बरें दिसता सकाळीं न्ही मातशें बरें कडक वत आसलेलें आतां मातशें दमट जाला सो परत हांवें स्टँड हांगा दवरला एक्चुली जालें कितें काल आमी ते देवाचो रूम आहा पळय थंयसर बेड ओपन केला आमी ते भितर तितून न्ही बेडशीटां बी आसलेली जे आमी जेन्ना हांगा रावपा येयल्ली पळय न्यू तेन्ना आमी ती बेडशीट घेतलेली सिंगल बेड आहा ते देवाचो रूमान ते 2 बेड आहा न्ही सिंगल बेडार सो आमी यूजूच करूंक ना सो म्हटलें कितले वर्स जाले आतां ताका यूज करूंक ना न्यू आहा ते सो म्हटलें काडया आनी वॉश करया आनी ताका यूज करया म्हटलें सो ताका वॉश केला हांवें थंय सुकयला सो थंय सगळें फूल जाल्लें आसा सो ताका लागून आमी स्टँड हांगा घातलें हांगा सुकोवपा लागून कपडे खूब पडटा न्ही आनी सुकना रोखडेच आतां ताका लागून कित्याक मदीं मदीं एसी लायता एसीच्या वाऱ्यान सुकता ताका लागून तो प्रॉब्लेम जाता सुकत ना कपडे आतां थोडे हांगा घातला हें थोडें ओलें आसा मागीर रातचें पळयता सुकना जाल्यार हांगा दवरपाचें आनी फॅन लावपाचें आनी ऑप्शन ना सो बाबू खेळटालो सकाळीं न्हिदला आतां केन्ना उठो खबर ना सो आतां म्हाका बेगीन भाजी करूंक जाय ओके जेवणाची तयारी सो मम्मी करतले चण्याचो रोस आनी शेपूची भाजी करतलें हांव मागीर चपाती करतलें जस्ट थोडेशे चपाती रातचे मागीर करतले आनी करेला कट केलेले सो खावया म्हणजे करया म्हणटा करेला भाजी सो म्हाका करेला भाजी इतली आवडना मम्मी आनी शिवाचे ऑल टायम फेवरेट चाटू खातात अशें म्हणटात न्ही आमी गोड खाता मागीर तिखट खाता आंबट खाता मातशें कडूय पोटान पडोंक जाय सो म्हटलें आयज करया म्हटलें इल्लेशें खाता हांव चड खायना म्हाका ती लायक ना सो ताका लागून सगळें मम्मीचेर पडटा न्ही म्हटलें हांव हें भाजी करता शेपूची भाजी आनी चण्याचो रोस मम्मी करतली सो ओके चला दाखयत तुमकां करेला भाजी कशें करपाचें तें बरें जाता बरें ताका फ्राय करून केलें न्ही खूब बरें जाता सो फाटी तुमकां न्ही शेअर केल्लेलें हांवें मागीर हांवें तुमकां शेअर करूंकूच ना सो म्हटलें आयज करतात न्ही तुमकां दाखयता हांव सो हांगासर पळयात करेला न्ही हांवें अशें मातशें एक लांबसर अशें कट करून घेतला तुमकां जाय जाल्यार फायन चॉप केल्या जाता तुमकां जाय जाल्यार रावंड अशें रावंड कटू करूं शकता पातळ अशें कट करपाचें तुमकां जाय तशें तुमी कट करात ओके सो न्ही रातचें न्ही हांवें कट करून दवरलेलें रातचें हें कट करपाचें हेका मीठ लावन दवरपाचें फ्रिजीन बरें मिक्स करपाचें आनी फ्रिजीन दवरपाचें मागीर आतां नेक्स्ट डे आतां हांव ताका भायर काडला अशें आमकां न्ही हातीन न्ही पिळोवन काडूंक जाय अशें न्ही उदीक येता हें बरें पिळोवन काडूंक जाय आनी जेजे भितर जे कडू आसता पळय तें सगळें भायर येता जेन्ना तुमी भाजी करतले पळय खाताना तुमकां हें कडू लागचें ना सो बरें ताका न्ही पिळोवन काडूंक जाय ताका न्ही हांव बरें पिळोवन काडटा सो हें पळयात अशें न्ही ताका बरें अशें उदीक काडून घेवंक जाय आनी इजिली तें प्रेस केलें न्ही उदीक भायर येता हें पळयात सो हांव करूंक येता मागीर दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस सो हें पळयात बरें हांवें पिळोवन काडलां आनी हितून हांवें पॅनीन ट्रान्सफर केलां आतां आमकां बरें हें फ्राय करूंक जाय सो आतां आमी हितून थोडेशें तेल घालता आनी तेल घालून आमकां हें बरेंशें ब्रावन जायसर न्ही हाका बरें फ्राय करून घेवंक जाय जितलें तुमी ताका बरें फ्राय करतले तितलें तें भाजयेनी एकदम बरें लागतलें सो मातसो टायम लागता फ्लेम अशें हाय करपाचें आनी ताका बरें एक ब्रावन जायसर ताका फ्राय करून घेवंक जाय ओके सो हें फ्राय करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां सो आई करता हांगासर चण्याचो रोस तेच कांदे बिने भाजून सोय भाजून आनी आईक मेळटा आई हाय म्हण गे हय 2 दीस जाले आई बरी नासलेली थंडी
थंडी खाताली ताका, मागीर खोकली अशें. सो मेडिसीन बी आसलें घरा कडेन तेच दिला. ती अशें थंडी बी जाय डॉक्टरा वचना ती पयलीं घरात बरें करून घेता. इफ तें बरें जायना जाल्यार डॉक्टरा वयता. सो आतां बरी आहा ती, बिकॉज वेदर क्लायमेट सामको हें आहा न्ही ताका लागून. सो आतां मातशी बरी आहा ती, मदीं तर थंडी बी खातालें. सो हें पळयात, अशें न्ही आमकां बरें भाजून घेवंक जाय. ओके, सो हें जाल्लें आसा. भाजी करून जावंक ना. हो उठलो बरो न्हिदत ना. 11 न्हिदता तो, 11, 12, 1 पर्यंत न्हीद न्ही. उठलो आणि असे कपडे बी ओले बी काय जावंक ना. हांव ते डायपर लंगोट घालता न्ही तितून बरें पडटा. पळय उठलो, पाळण्या हालयल्या हांवें, न्हिदत ना. सो ते फ्राय करून जालें म्हाजें. म्हटलें मागीर ताका हें करया. सो ताका फीड करता. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. तो जालें हेजी न्हीद. इश्वीक आतां खेळ हां, रडनाका. ताका न्ही घेवन बसल्यार न्ही बरो बसता. आं अशें खाटार किंवा हेतून पाळण्यान बी घातलें रडटा. आतां पळय, आतां मातसो खेळटलो. म्हटलें तो पर्यंत हांव भाजी करून येता. ओके चला. सो आतां करूया आमी भाजी. तेल घालता, 1-2-3 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो आतां घालता हांव कांदे. हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे चॉप करून घातला, ते घालता. सो कांदे न्ही आमकां 1-2-3 मिनटां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव थोडेशें आलें लसूण पेस्ट आणि बरें ताका फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता टोमॅटो. हांगासर न्ही हांवें एकूच टोमॅटो घेतला. थोडेशें मीठ घालता आणि टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आतां घालता हांव रेड चिली पावडर, टर्मरीक आनी गरम मसाला. बरें मिक्स करून घ्या. तो मसाला घालून न्ही हांवें जस्ट 1 मिनटांनी ताका बरें कूक करून घेतला. सो आतां आमी घाल्या करेला फ्राय केलेलें, बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता हांव गोड. गोड नाजाल्यार तुमी शुगरूय घातला न्ही गे, साखर नाजाल्यार गोड तुमकां जाय तें घालात. कित्याक हितून टेस्ट बरो येता, चड कडूय लागना. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. लो फ्लेम दवरात, कित्याक आमी उदक बीन कांय एड करचें ना. आनी गोड आपलो बरें मेल्ट जावंक जाय. फ्लेम लो करात आनी ताका कूक करात. सो हें पळयात, गोड न्ही हांगा बरें मेल्ट जाल्लें आसा आनी हें जाल्लें आहा भाजी. इल्लें खावप तें न्ही गे चपाती वांगडा. इल्लेशें पोटान गेलें न्ही बरें. हें पळयात बरें जाता. कोडू बीन कांय लागना, गोड बीन घातला न्ही आनी हांवें उदक बीन पिळोवन काडला न्ही ताका लागून. सो हें जाल्लें आसा. ओके, ट्राय करा तुमी करेला भाजी. जालें किचनाचें काम. जायना आतां खरेंच, कितें रांदपाचें म्हणटा टेंशन पडटा. कित्याक हांव उठलो न्ही तो घेवन बस, राव रे तो घेवन बस म्हणटा आनी घातलें सपोज बेडार उठ्ठा रोखडोच. जस्ट आतां ऋतू आयलो, शिव येवंक ना अजून आनी पावस पडटा भायर. सकाळच्यान पावस नासलेलें, जेन्ना भुरग्यांचें स्कूल सुट्टा पळय तेन्नाच पावस पडटा. राव रे. ओके, हांव आयलो म्हटलें जेवया. मम्मीन थंय चपाती मम्मीनच केलें. हांवें म्हणटा हांव करता म्हटलें, ती पण नाका. 2 दीस ती बरी नासलेली, थंय तिणेच केलें. कितें करपाचें, हांव बारीक बारीक बरें हात घालता. एका घेवन बशें पडटा. आयकना, घातलें पाळण्याक घातल्यार रडटा, बेडार घातल्यार रडटा. मस्ती जाला आतांच. आनी फुडें आनी कितें जातलें म्हाका खबर ना. न्हू इश्वीक? हय, शिव बी आसल्यार घेवन बसता ताका. शिव आसल्यार घेवन बसता. सो आतां हेजें मागीर कितें करता, जेवून जालें मागीर एक 3 to 4 हेजे स्टडीज घेता हांव. परत काडनाका. 3 to 4 हेजे स्टडीज घेता हांव. कित्याक रातचें न्ही जायना. आनी एका सांगला ट्युशनाक वच म्हटल्यार हांव ट्युशनाक वचना म्हणटा. सो आयज एक दीस वयता खंय आनी फाल्यां घरा बसतलो. नाका, इफ ट्युशनाक गेलें न्ही पळय, इफ ताका ट्युशनाक धाडलें सुद्दां म्हाका तेजे स्टडीज घेवचीच पडटले. कित्याक ट्युशनाक कितें केलां म्हाका कळोंक जाय न्ही. ट्युशनान तो स्टडीज करता काय ना, राव रे, ट्युशनान तो स्टडीज करता काय ना हें म्हाका कशें कळटलें. परत म्हाका घेवचें पडटलें रातचें. तो म्हटलें एका कर तूं. हांव 3 to 4 म्हणजे 1 hour घेता. मागीर 4 to 5 म्हणजे 5:30 अशें न्हिदता आमी. मागीर परत रातचें घेता. मागीर रातची बीन ताका मम्मी बी घेवन बसता, तशें कांय ना. घेवन बस म्हणटा, पूण म्हाका तें सवय करपाक नाका. अरे भैयाक पळयता तो, स्कुलांतून आयलो न्ही ताका पळयता. नाका नाका, आतां मातसो खेळटा. कोण जाय ताका लागीं. हो पळय, हय खंय कोण जाय ताका लागीं. रे सर काम सोडून बसता हांगासर. तो ऋतुकाकूच पळयता. चल तुका वाडटा ऋत्वीक, चल 2 जावन गेलीं हांगासर. यो रे,
तो हें आसा आमची स्पेशल थाली, चण्याचो रोस, 2 भशेन भाजी आनी चपाती. घे बेगिना जेव घे. आनी मँगो घे. बेगी बेगी जेव. ओके सो चला हांव जेयता अशी येवंक ना अजून तो ओगी आसा हांव जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो जालें आमचें जेवण स्टडीज घेतले हेजे मातशें 4 जालीं हांगासर वचून न्हिदलो ना तो परत उठला. सो जेवन एक हांव घेता दाखयता तुमकां. सो भयणींनी येताना एक काडा हाडलेले कितें बालनाथ काडा म्हणून ऋतू टायमा थंय पिवंक ना हांव भयण घेवन येयली पिवंक जाय खंय. डिलिव्हरी जाली तेन्ना 10 दीस नंतर न्ही पिवपाक स्टार्ट करूंक जाय खंय. म्हणजे 15 ml घेवप हें आनी 15 ml उदक मिक्स करून पिवपाचें. हें बॅक पेनाक बीन पोटाक बीन हें बरें हें बालनाथ काडा म्हणून. सो डिलिव्हरी जाली की आफ्टर 10 days स्टार्ट करपाचें. डिलिव्हरी जावन सोमतें घेवप ना. तो जालें तशें येताना 2 घेवन येयले ते. सो आजून स्टार्ट करता ते पिवपाचें विसरलें हांव विसरता हांव इश्यूच्या चक्करान न्ही सगळें विसरता हांव पिवपाक. ओके सो हें पिता हांव आनी म्हाका ते एक मेथीचे लाडू करून दिल्लेले पळय तन्वीन. सो ते न्ही लाडूचे ऑर्डर बीन घेता. लाडू मागीर पुरणपोळी चकरीचे अशे ऑर्डर बीन घेता. सो ते मोबायला नंबर बीन तुमकां शेअर कर म्हणजे कोणाक जाय जाल्यार बीन. सो हांव तुमकां नंबर न्ही शेअर करता. इफ तुमकां कोणाक जाय जाल्यार न्ही तुमी ऑर्डर करूं शकता. सो हांव पळय थंय हालें ताका जालें तेजें न्हीद जालें तेजी. आतां हांव गेल्लें न्हिदपाक तेजें न्हीद जालें. सो तुमकां हांव नंबर शेअर करता. कोणाक मेथीचे लाडू पुरणपोळी चकरी बीन जाय जाल्यार तुमी ते ऑर्डर करात. ओके सो हांव हें पिता अशें आसता. आनी टेस्ट न्ही सामकें हेज्या भशेन वायन आसता पळय तशें कडू गोड अशें टेस्ट आसता हेजे. ओके बरें आहा. तो 2 घेवन येयले ते दोनी हांव खाली करतलें. ओके सेम वायन भशेन. ओके चला आयज बेबीचे 1 month जाला न्ही बेबीक. सो चिंतलें की बारीकशी केक कटिंग करया आमी घरा कडेन. सो हांवें चिंतलें की 1 month 2 month 3 month जातलें पळय एक बारीकशे घरा केक हाडून कट करपाचें. सो सांजचें आमी बारीकशें सेलिब्रेशन करतलें. ओके आतां मातशें हांव एक जेम काडटा आनी सांजचें मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आतां बाबू रेडी करता. तुमी सांगलें न्ही केक कटिंग ऋतिका कितलेंय सांग ताका उकल नाका म्हण आयकात ना. ओके तो आतां आमी केक कटिंग करतले. मी गेल्ली डॉक्टरा कडेन शिव आनी ऋत्वीक थंय पडलेलो न्ही गार्डनान तरी पांयान न्ही कितें जालां खबर आहा ब्लड न्ही घट जाला. दाखय तुमकां काय रे. सो हें पळय तुमकां दिसता आसतलें हांगासर ब्लॅक जाला आनी अशें दाबल्यार न्ही ताका दाबल्यार दुखता. वॉक करतना बी कांय दुखना न्हू रे. हांगासर अशें घट्ट जाला खबर ना कितें करूंक जाय म्हूण कांयच कळना. डॉक्टरान सगळें चॅक केला भितर म्हणजे सोनोग्राफी पळयलें कितें जाला डॅमेज बी कांय ना म्हणपा लागलो. फक्त भितर रगत न्ही मातशें घट जाला. आतां कितें करूंक जाय म्हूण कांयच कळना. ताका लागून गेल्ले तुमी आयज डॉक्टरा कडेन. पण आयज डॉक्टरूच ना. तुमी येयली परत. आतां मंडे ताका व्हरून दाखोवंक जाय. डॉक्टरान मेडिसीन बी दिल्ले सगळें बी मेडिसीन ताका दिलें काय अशें फरक पडूंक ना. सो आनी पावस तुमकां कितें सांगू सकाळच्यान पावस नाका तो आतां उलटा ते जालें न्हिदपाचें. हांवें म्हणलें श्वेता बेगिना यो म्हटलें केक कटिंग करया कित्याक न्हिदपाचो टायम जालो. कसला ताका येयला झॅम पण न्हिदना बरो चॅप्टर आहा न्हिदना हें पळयात. आनी आतां पावस पडटा न्ही थंडसाण न्ही परत मुत्ता राव रे मातसो मातसो राव. ओके सो हांव ते केक बीन हाडटा कट करया. शिव येयल्लो आसा फटाफट करया तो न्हिदतलो. तो ओगी रावचो ना तो आमचे कडेन ओगी रावना तुजे कडेन ओगी रावतलो. पुरो बताय करना का दी आई कडेन दी. सो तुमकां दाखयता बाबूचें आउटफीट. सो हें घालतलें आनी हें न्ही आमची एक यूट्यूब फॅमिलीन धाडून दिला. आनी हें केन्ना येयल्लें खबर आहा जेन्ना आमचें फंक्शन आसलेलें पळय 8 तारखेक तेन्ना हें पार्सल आयिल्लें. आनी तेन्ना फोटोशूट आसलेलें हांगासर हांवें कपडे दवरलेले बाबूचे कपडे बीन. सो हें आमी कपडे दवरलेले अशें ना तेन्ना दिल्लें सांजचें येयल्लें. तो म्हटलें हें बरें आहा आनी हें हांव घालतलें. आनी एक आमची यूट्यूब फॅमिलीन दिला ती आसता UK कॉन्सी रॉड्रिगीस म्हणून कॉन्सी रॉड्रिगीस तिणें धाडून दिला. सो थँक्यू आंटी आं खूब आवडलें आमकां. सो म्हटलें आयज हें घालून केक कट करया. तो शिव एका घालतलो घालून दाखयता आमी शिव कसो दिसता पळोवया. चल घाल. सो शिव ताका रेडी करता. शिवाचें काम रेडी करपाचें. हय कपडे घालपाक काडपाक खूब प्रॉब्लम. बेगिना घाल कित्याक तर न्हिदपाचो टायम जाल्लो आसा. आयज तो न्हिदूंक ना जागो आसलेलो. ऋतू कितें म्हणटा पळय ताका एक दीस स्कुलान व्हरता खंय
बेगीन फाटल्यान घाल आनी व्हर ताका येतलो तुज्या वांगडा स्कुलान. हय सावकास घाला. सो हांगासर फोटोशूट चालू आहा. हांव म्हटलें उगी आसतना बेगीन बेगीन काम करूंक घेया आनी दाखयत तुमकां. हें पळय लूक. इश्वी हाय म्हण हाय काय तुमकां. हें पळयात बरो बसला हात हालयता. ओके चल करया न्ही केक कट. चल घेवन यो ताका भायर. हां आमचो हिरो रेडी. आई दाखल्या पळय आमचे युट्यूब फॅमिलीन एक धाडून दिला. सारकें सांग थँक्यू. हां सारकें हाच्या सारकें जाता. आणि म्हाका बी फिट येता न्ही का कपडे बेस्ट आपल्या फिट दाखल. तिचे आनी पार्सल येवपाचे आहा 70th येता खंय. हय चल केक दवर. सो हें आसा केक आमचे. म्हणटरी केक कटींग करता केक व्हडले हाडून जाय न्ही. हाडले खातलो कोण. तेका लागून म्हटलें बारीकशे हाडे केक कट करपाचें पुरो. बाबू काय खावचो ना आमी खावपाचें. हय चड व्हडले बी हाडले 1/2 किलो सुद्दां हाडले न्ही कोण खावचो ना तशें उरता मागीर. सो हें बेस्ट अशेंच करतलें आमी मंथली धाकटे पीस हाडपाचे कट करपाचे. न्हू रे तुका ना खावपाक. तू कट कर फक्त आमी खावया. बसला पळय बरो. सो हांगासर श्रीनाथान बॅकड्रॉप केला फाटल्यान टीव्हीचेर इश्वी 1 month म्हणून. हो आतां किरकिरी काडटा म्हणटा बेगीन बेगीन केक कट करया. चल घे रे तू कट कर नाका. घे रे इश्वी दोघी वांगडा. असू गो तू कर ग मा कर. ये पुरो जालें तुवें खावप न्हय आमी खावपाचें. हय रा रे हेणे ऑलरेडी एक केक खाले आनी खावपा येयला गे. मसरा मसरा पापा घाल नाका 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 अंगाड कर नाका तू का गे सुनत घे बिहाइंड द कॅमेरा. बिहाइंड द कॅमेरा आमी फंक्शनाक केक आमी खावपूच ना. कट करता तशें खाले हांवें. बरें आसलें केक. जालें 1 month जालें तू. हय तुका तो न्हीद येयला. आतां महिने केक कट करया. चला मेळटा मागीर थोड्या वेळान घे. हां कितें ताका येयला न्हीद. ओके सो शिव येताना हें हाडला मशरूम कढाई. माझी ऑल टायम फेवरेट मशरूम कढाई फ्रॉम कॉपर लीफ. म्हणजे ती खूब बरें आसा भाजी. करेला भाजी सोंपले आनी आज रितीकार फर्स्ट टायम करेला भाजी खाला. ओके ट्राय करा तुमी. चपाती करूं जाय म्हाका. ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हणटात. हो पळय हांगासर पाय दुखला एखादा. हय सांगा बाय म्हण. बाय म्हणशात आई. हां चला बाय. हां बाय बाय म्हण तुमकां. तकले हात धरला टेन्शन ताका. चला बाय.